कोविडाच्या 3 वर्साच्या अरिष्टा उपरांत शिक्षणीक वर्स शेड्युलाप्रमाण ऑफलायन सुरू। प्राथमिक माध्यमिक स्कुला हाय सेकंडरीनी भुरग्यांची परत लगबग। भुरग्यांक नवे उमेदीन येवकार। गोंयांतूय कोविडाच्यो केशी परत लागल्यो वाढूंक। पॉझिटिव्हिटी हुस्क्याची आरोग्य खात्याची नदर। मुख्यमंत्री म्हणटा स्कुला सुरू 10-15 दीस लक्ष दवरतले, मागीर निर्णय। एंटी नार्कोटीक पुलिसेन पणजे बस स्टँडावेल्यान गांजाची डील करपाक आयिल्ल्या दोगांक 3 लाखांचे 3 किल गांजा सयत धरले। दोगूय ओडिशाचे। मोपा पेडणेकारांक नोकऱ्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो। एव्हिएशन खाते जीएमआर करता मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल। सरपंचाचो आरोप। मुख्यमंत्री म्हणटा नोकऱ्यांविशीं सरकारी चार्ट पळोवचो। लोकांनी कोविड बुस्टर डोस घेवचो म्हूण सरकारान दवरिल्ल्या टिका उत्सवाक थंड प्रतिसाद। उरिल्ल्या 1,80,000 फक्त 2,721 जाणांनी घेतलो बुस्टर। शिरोड्या घवान बायलेक केलो खून। आरोपी ओरिसाचो राजकिशोर नायक गळो अंदून खून केलो। फोंडा पुलिसांनी रोखडोच सोदून आरोपीक केली अटक। जुवारी एग्रोचो स्लम सेल सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह। गोंय फास्ट ट्रॅक सेलाक जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन सेटलमेंट। जमीन जुवारीक गिफ्ट। विजयाचे टीसीपी मंत्र्याक प्रश्नार प्रश्न। मोदी सरकाराक 8 वर्सां। गोंयभर बीजेपीची गरीब कल्याण संमेलना। हे फावट दोन्ही खासदार बीजेपीचे। मंत्री माविन आनी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचे वास्को सभेत दावे। मांद्र्या मतां फुटिल्ल्यान विरोधक जिखले। फुडें अशें जावंक दिवचे ना। पालकमंत्री म्हूण मांद्र्याची जबाबदारी घेता। गरीब कल्याण संमेलनात मुख्यमंत्री उलयलो। दर्यादेगेवेल्या मसाज पार्लरांचे जातले इन्स्पेक्शन। बेकायदेशीर सापडल्यार थंयचो पीआय जबाबदार म्हणटा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्र्याची कळंगूट वाठारात एकोडी सरप्रायज भोंवडी। चार वर्सात गोवा बायोडायव्हर्सिटीच्या बोर्डाच्या आदारान मोपा वाठारात 5 लाख रोपां। एव्हिएशन संचालक म्हणटा 75% जगली। सैम राखूंक अवरतेलांचो पर्यावरण दिसा भोवमान। खारफुटीच्या सुवातेर खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना म्हणटा राना मंत्री। गोंयांतूय संवसारीक पर्यावरण दीस 6 न्हंय साल्वार करपाचो दिगंबर वेंदीचो संकल्प। पुर्तुगीजांनी मराठीक दिल्ले महत्व। गोंयांत मराठीचेर अन्याय। आदलो आमदार उलयलो। अजित सिंहान भाई मावज्याचो ज्ञानपीठ काडलो वयर। मराठी संमेलनात कोंकणी नाटकांची धजा। कोरगांव धारगळे उपरांत मोर्चे। पंचायतींनी विद्वांची प्रतिश्ठा राखूंक घेतलो थाराव। थाराव घेवन जायना। लोकांची मानसिकता बदलपाचो ग्रामसभेत उलो। पाकिस्तान आणि इस्लामाबादात अलर्ट। आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाचे हत्येचो प्लॅन। अटकपूर्व जामिनाची मुजत सोंपिल्ल्यान खंयचेय खिणाक इम्रानाक अटकेची शक्यताय। कानपुरात दंगलीचे केशीत 36 जाणांक अटक। पीएफआयची लिंक सापडली। बुलडोजर भोंवडोवपाची तयारी। महम्मद पैगंबराच्या वादग्रस्त वक्तव्यावेल्यान बीजेपी म्हणयारी नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदालाक पक्षांतल्यान काढली। कतार, इराण, साऊदी, कुवेतान केलो निषेध। महाराष्ट्रात चौथ्या ल्हाराची चिन्ह। भौशीक सुवातेर मास्क गरजेचे। कोविड केशी वाडटा। थिएटर, सभाघर, कार्यालयां, हॉस्पिटलां, महाविद्यालयां, शाळांनी सरकाराची मास्क सक्ती। ऑपरेशन बुस्टराच्या वर्सुकी दिसा गोल्डन टेम्पला भायर शिखांची रॅली। खलिस्तानींच्यो स्वतंत्र घोषणा। अकाल तख्त मुखेली म्हणटा शिखांक स्वतंत्र मेळूंक ना। शिखांचे जाय सशस्त्रीकरण।
शेअर मार्केटाची नेगेटिव्ह सुरुवात. निफ्टी 50 पॉईंट सकयल, सेन्सेक्स 100 पॉईंट सकयल, बँक निफ्टी पॉझिटिव्ह.